आयज पळयलें जायत थंय कोण युपी कोण आसाम कोण आनी एवरी मनीस सामके कितें प्रकारान काणकोण वायट घडटा पळय ते सगळे भायले. कितें म्हणल्यार आमच्या वार्डांत नॉन गोवन्स आसले रावता आनी फॉरेनर रावता म्हण तेन्ना ते सस्पिशियस थोडे आसा तेंचेर इन्क्वायरी जावची म्हण हांवें PIक रिक्वेस्ट करून हांवें एप्लिकेशन दिल्लें. टील डेट ताजेर कांयच आमकां आन्सर ना. अशा ह्या घटनेचो निशेध जाहीर रित्या जावचो आनी हो निशेध करपा खातीर तावडेर काणकोणा तावडेर बाजारांत एक जाहीर सभा घेवची आनी ह्या सभेच्या वेळार काणकोणच्या व्यापाऱ्यांनी आपली आस्थापना बंद दवरून ह्या निशेध सभेक सपोर्ट करचो पाठिंबो दिवचो अशें ह्या मिटिंगेक ठरलां. आनी हांव काणकोणच्या आमच्या सगळ्या लोकांक काणकोणच्या नागरिकांक हांव एक जाहीर आव्हान करता की ह्या निशेध सभेक तुमी सामील जावचें आनी तुमी ह्या घटनेचो निशेध करपाचे भागीदार जावचे. आनी आमी अशें बी पळयतलें की हे इन्क्वायरीचे फॉलोअप जावपाक जाय आनी जे त्या 6 वर्साच्या भुरग्याचेर जो अन्याय जाला रेप जाला ताका योग्य तो न्याय मेळपाक जाय. येता त्या 8 तारखेक आमी जाहीर सभा आपयतले आनीक हाफ डे आमी ट्राय करता की आमी सगळेच ट्राय करतले की हाफ डे सगळ्यांनी निशेध करपाचो. हांगा मार्केट एरिया जी शॉपां आसा तांकां सगळ्यांक आमी वचून अपील करतली की सगळ्यांक रिक्वेस्ट करतली की आमी निशेध करया आनी शॉपां आसा ती आमी बंद दवरतली.